YouTube family, कशी आहे तुम सगळी? आहे ना बरी? आम्ही आहे बरी. आणि आम्ही ब्रेकफास्ट बीन केलो. आज ब्रेकफास्ट टाइम पराठा भाजले आणि काही ना. ओ राजा दूध गुड या तूत काम या. हाय फ्रेंड करू सगळे. हाय गुड मॉर्निंग करू या. चल फर्स्ट से हाय फ्रेंड करू. शो योर फिंगर कलर. शो पिंक कलर भी ना. पिंक से हाय कर. फर्स्ट हाय करता है. हाँ हाय करो. पिंक पिंक कलर ऑल कलर तो सॉल तोंडा कलर बीन लाइन गेलायचे. चल शो अजय तोंडा लाइन गेलायचे. ग्रीन कलर. व्हाट कलर रे? ग्रीन कलर. अजय ते केश कम मेरे वात्ता. हाय पण कर मरे. हाय करता है ना. हाय फ्रेंड्स. प्रेस करना है ते. प्रेस करना है ते. प्रेस करना है. सो हायज मागीर एक जालो आनी आतां वेलंकिनी सायबिणी 9 चलताय न्हू. सो सकाळसून मागीर हांवें कांय शूट केलें ना कित्याक वेलंकिनी जाता ऑनलायन लायव्ह मिस जाता. सो तेंच वयतलें. तेंच वयता म्हळ्यार म्हाका उगोच जालो आयज. येस माय राजा शॉंग कितें जालो? व्हाट हॅपन? किशी दिता मम्माक? ओके. मागीर मीस बीन आयकता म्हळ्यार म्हाका उगोच जालो. सो मागीर मीस आयकलें मागीर रांदून काडलें. आयज रांदपाक चड अशें व्हडलें अशें कांय गेलें ना. आयज बेश्टें चिकनान कोडी केलें जीर मिरयाची. सो हय. आनी आतां म्हाका करपाक जाय बॉम्बे पाव भाजी. कित्याक पयर वॉल्टरान म्हाका ताका सूप करपाक जाय म्हूण वेजिटेबल हाडलो न्हू. सो तो मगे आहा. सो तेच कितें करतलें आतां बेश्टें पिड्यार जाता अशें म्हणलें. आनी मागीर बेश्टें बसलो काय चिंतून येयलें की तेजो सूप करून सॉरी भाजी बॉम्बे पाव भाजी करता म्हूण. सो आतां हांव सगळें कांय ना चड अशें व्हडलेशें आहा तोच वेजिटेबल घालून हांव करतलो. ओके. सो आनी तुमचे कडेन शेअर करता. सो तुमकां दाखयता ओके हांव कितको करता तें. मातयार तेल घायलें. आयज म्हाका मातयार न्हावपाक जाय. मातशें ऑयली जालो हाय हांव. केंसाचें बीन मातशें हें करनाकाय. सो ऑयली तेल घायलो हाय आनी हळू हांव गेल्लें. आयज पाव भाजी करता जाल्यार ब्रेड जाय न्हू. ताका लागून ब्रेड हाडपाक गेलेलें आनी हांव ब्रेड घेवन येयला. तुमकां दाखयलो हांवें हांव खंयसून हाडटा तें. सो हांवें अशें टेस्कोसून फूल हाडलें. आलतीचेर थोडी घालतलीं आनी सायबिणी थोडी घालतलीं. ओके. आनी ब्रेड कांय घेवन येयलें ना. फकत म्हाका ब्रेडा लागून असो जाय आसलो ब्रेड. ओके. तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें रेडी केलें तें. ओके. सो एक बटाट घेयला हांवें. म्हगे धाकटे आहले बटाटे. सो हांवें 2 घेयलाय. कॅरट, फ्रेंच बीन, कॅप्सिकम, टोमाटो आनी हेचो ग्रीन पीस. ओके. सो हांवें तें उदकान घालून दवरला हेचो. सो हांवें टोमाटो एकू घेयला आनी कॅप्सिकम ना हेचो हांवें ओदी हांव बॉयल करून घालतलें आनी ओदी हांवें हेचो कट करून दवरला. बारीक चॉप करून दवरला. हेचो बारीक कांदो चॉप करून दवरला हांवें. बटर मेन इज बटर. आमचो पाव भाजी मसाला. ओके. आमचो आलं लसणा पेस्ट. सो हेचो सो स्टार्ट करूया. सो फर्स्ट स्टार्टींग हांव सगळे वेजिटेबल घालता. कॅप्सिकम, टमाटर, फ्रेंच बीन. सो हांवें वॉश करून दवरलेलें आहा. म्हणजे हांवें वॉश करून वचना घालता बीन काय म्हूण वॉश करून दवरलो हांवें. कॅरट मुगो कॅरट थोडो घाललो आनी बीन्स घालता. ओके. आनी बटाटे. सो तुमच्यान तुमको आनी वेजिटेबल आहाय जाल्यार
आनीक वेजिटेबल घालून जाता ओके. सो मुको आहलोल्यो त्यो हांवें त्योच घायल्यो कित्याक म्हाका आनी एक्स्ट्रा नाका आहलोले कित्याक बेश्टे ते वेजिटेबल पिड्यार जावन वयताय म्हूण. सो आनी एक बीटरूट घालताय न्हू जाल्यार ना थोडो घाला कित्याक बीटरूट घायल्यार न्हू सारको रेड जावन येता ओके. आनी सॉल्ट घालता आनी बॉयल करून दवरता. वेजिटेबल बॉयल जाले जाल्यार चॅक करता ओके. सो म्हगे ना वेजिटेबल बॉयल जाली. सो हांव गॅस ऑफ करता आनी ना गरम आसतना ना मातशें मॅशर घेयाय आनी मॅश कराय ओके. उदक बीन आसल्यार भायर मारनाका कांय करनाका कित्याक मागीर तें ना मुखार जाय पडटलें. सो मातशें बरें मॅश कराय. मातशें गरम आसता मॅश केल्यार मातशें बरें जाता गरमीचेर ओके. तुमच्यान वेजिटेबल घालून जाता आं तुमकां आनी कितें आहा जाल्यार बट बीटरूट घायलो न्हू तितून लायक सारको रेड जावन येता. सो आहा जाल्यार तुमच्यान हाफ लेगीत घालून जाता बट हांव घायना कित्याक तें चड रेड जाता आनी मुको नाय बीन बीटरूट. मुगेलें मॅश जालें सारकें. हांव ना दुसरें हितून घेता तें ओके. सो हितूंक हें करपाचें दाखयता. सो तितूंक करपाचें ओके. सो स्लो फ्लेमीचेर कायल दवर तीच तुवें बॉयल केलो न्हू तितून ओके. तितून हांव ना 2 टेबलस्पून बटर घालता. बटर चड घायल म्हूण कांय येना ओके. सो हेचे बटर घालता आनी तो मेल्ट जावन दी मातशें. मेल्ट जालें तसो बारीक चॉप केलो ऑनियन आहा न्हू तो घालया. तुम कितली कोत्ताय न्हू त्या क्वॉन्टिटी प्रमाणे न्हू तुम कांदे घेयाय ओके. सो मुगे येदेशें न्हू सो हांवें एकू घेयला मातशें थंड मान घेयाय ताका. आनी मागीर क्युमीन सीड बीन घालताय तितून जिरें बीन घालताय बट हांव घायना तितून ओके. तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें करून हें करताय जाल्यार तुमी घालाय. हाफ एस हांव ना तितून आलं लसणा पेस्ट घालता. चड घालपा नाका थोडो घायला पुरो. मागीर परतून मातशें हें करून घेवपाचें. मातशें हें जालें म्हणटरी कॅप्सिकम हांवें हाफ बॉयला घायल्लो आनी हाफ असो कट करून दवरलो. मातशें स्लो फ्लेमीचेर दोन हें करपाचें ओके. सो तो मातशें कॅप्सिकम आहा ती मातशें आनी कांदा आहा तो मातशें फ्राय जालें म्हणटरी न्हू तितून चिली पावडर घालतात. चिली पावडर हांव चड कित्याक घायना कित्याक तांकां स्पायसी लायक ना. तुमकां तो स्पायसी जावपा कित्याक पाव भाजयेकूय ना चिली पावडर उरता ओके. सो ताका लागून हांव थोडोसो जस्ट हो कश्मीरी हें आहा न्हू कलर येवपाक थोडोसो घालता. आनी तुमकां हो पाव भाजी मसाला आहा न्हू तुमकां कितली तिखसाण जाय न्हू ती चॅक करून घालाय ओके. सद्या हांव हो टीस्पून घालता हाफ टेबल स्पून ओके. टेबल स्पून घायला ओके. मातशें तें भाजून येयलें तशें न्हू बॉयल केलो तो हें न्हू सगळें मॅश केलो तें सो हांव तितून घालून घेता. तितून मातशें तें लागलो आहलो न्हू हेचो तो मातशें करून घेता
चड घालपा नाका, थोडें घातल्यार पुरो. आनी मातशें मिक्स करून घेया. मातशें हें जातलें बबल्स सारकें, बट स्लो फ्लेमीचेर दवरपाचें. ओके. सो म्हगे हिंग एक मिस्टेक जाली, म्हाका खबरूच ना हिंग हांव हिंग रिकॉर्डिंग बंद जालें म्हूण. सो हिंग ना हांयें म्हगे ना कलर तो लायट आहा न्हू, अशें म्हूण हांयें तितून थोडोसो पाव भाजी मसालो घायलो आनी मिरसांगे पीठ घायलो. आनी मागीर हांव चोवूंक गेलें जाल्यार म्हगे तें रिकॉर्डिंग ऑन जालें नासलोलें. तुमकां तर हेच्यानी रेड बीन चोवपा जाय न्हू जाल्यार तुमच्यान कलर यूज करूंक जाता. आनी मागीर गॅस स्लो फ्लेमीचेर जावन केक करपाचें, सगळें फास्ट करपा नाका, स्लो फ्लेमीचेर. आनी एक फावटी मातशें तो बॉयल फास्ट जेन्ना तूं बंद करता न्हू 1-2 मिनटां ना, तेदो मातशें फास्ट फ्लेम कर. आनी धाकणीन ताप. ओके. सो एक 2 मिनट्स पुरो तो मातशें हें जालें म्हणटरीच. आनी मागीर तेजेर तुमी लिंबू पिळाय आनी कांदो घालाय. वाव. सो हांव मातशें 2 मिनटान ओपन करता. पाव भाजी रेडी. सो म्हाका पाव भाजी पयलीं करपाक सामकी हार्ड अशी दिसताली, बट हांवें बेश्टें एक दिसा ट्राय केली, बट बरी जाली. मातशी स्पायसी जाली फर्स्ट केलें तेन्ना, बट तेजें स्पायसी केल्यार मातशें बरें जाता, कित्याक तेजें मागीर लिंबू पिळटाय आनी कांदो घालता खाताय न्हू. सो तेका लागून. सो आतां गॅस ऑफ करता. आनी न्हू जस्ट तूं मीठ बीन चॅक कोनचो हें तुमकां कितली हें जाय तें. सो हांवें चॅक केलें. सो म्हाका तितून मीठ नाका, कित्याक बॉयल करता तेदोन तूं ऑलरेडी मीठ घालता, बटराकूय बीन मीठ उरता. सो तेका लागून. सो लास्ट फायनल हें जालें म्हणटरी येदोसो तेजेर वयल्यान बटर घालपाचो. दॅट्स इट. मागीर गरगरम सर्व करपाचें. सद्या आतां व्हडल्या कामाक गेलो आहा, सो हांव तो येयलो म्हणटरी तेका सांगतलें टेस्ट कर म्हूण. बाब न्हू हिंगा टी व्ही चोयता थिंगा न्हिदोन पडलो. सो तेका ते सोफाचेर घायलो आहा. सो आनी हय आनी ना दाखयता तुमकां रवा. आनी सायबिणी वेलंकीन सायबिणी नॉयन चलताय न्हू. सो हांवें सकोल बेश्टें मेज घायला आनी हांव ते दोन टेस्ट बीन कोत्ता. ओके. सो लास्ट टायम पयलीं मुको नाहलोली, सो मामी ती गोंय गेले तेदोन ना तेन हाडलोली म्हाका ती वेलंकिनी गेले तेन्ना. व्हडली ना मुकोडे धाकटी हा, बट हांव दवरता. सो लास्ट इयर एक मातशें इन्सिडेंट घडलोलो, सो तेजेन सोन हांव मागीर कित्याक मुको पयलीं नाहलोलें, सो हांव अशें करून दवरना आसलोलें. बट मागीर मामी गेली, मामीन म्हाका हाडटोरी. सो हे दिसा हांवें ते अशें करून दवरला. सो नॉर्मली म्हगे ती आलत्रीचे उत्ता. सो इट्स ओके. ओके. सो मागीर आमी तेस बीन कोत्तोली. सद्या आतां बाब न्हिदलो आहा न्हू, तो उठ्ठोरी मागीर च्या बीन जाता म्हणटरी आमी तेच कोत्तोली. येयलो कामासून आनी तो न्हांवपाक गेलो आहा. तेदो म्हळ्यार हांव ना रेडी कोत्ता. सो हांवें ऑलरेडी भाजी गरम केली आनी आतां बटर घालता आनी ब्रेड फ्राय कोत्ता. ओके. बटर आयज तांकां दोगांयकू प्लेट रेडी केला. ही बाबानू आयज वॉल्स्टा हितू हातलो आनी वॉल्स्टागे प्लेटी वॉल्टो हातलो. ओके. सो हांवें तेंगे रेडी करून दवरलो आहा. हांवें कोरिएंडर कातून दवरलो आहा, सो वयल्यान घालपाक. ओके. आनी हाचो वॉल्टो नांवान येयलो आनी तो हाचो बसलाय. हाय फ्रेंड्स, विचाय तुम्ही आयज प्लसीन पाव भाजी केला. केसो गो बॉम्बे काय गोवा पाव भाजी? यूके पाव भाजी. यूके पाव भाजी ना हांवें पाव भाजी केला. बॉम्बे बीन काय ना, जस्ट पाव भाजी म्हूण मसाला हाडलो तो. आतां यूके आहा म्हणटरी यूके पाव भाजी जाली ती. आनी हाचो तो खाता आनी हाचो
खूब जाला तीख जालें काय हें मातशें तीख जाला मागीर ती तीकूय मातशें खावपा जाय तेजें लिंपीण घायल्यार मागीर हें जाता ती आनी हेचो ब्रेड ब्रेड हाडलें ब्रेड आमगे स्पेशल आसा बरें लागताय ते आतां हाचे लिंबू तुगे स्पून रे हाचे ब्रेड आनी हाचो तेगे तोंड चोय तेका तें खावपा म्हळ्यार तेका साम बेजार येता तेका तें सो हांव तेका फोर्सान दिता तेका एक जाय खूंय चोय बोंगो येसो बाबडो येसो चोवपाक केक आनी नूडल्स मेळटा तो हॅप्पी हय ओके सगळ्यांनी आनी होच आमगेलो तो बसोन आहा थिंगा आयज हांवें कांय करूं ना इतलेंच रे मुगेली हेजी पाव भाजी सो तुमकां तर मुगेली पाव भाजी रेसिपी तुमकां तर लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड कमेंट करून सांगाय ओके आनी कितें तितून जाय आसलें बीन जाल्यार म्हाका सांगाय ओके बरें दिसता जेन्ना म्हाका कोण कमेंट करून सांगताय न्हू तितून अशें करून करपाक दिसलें बट हांव नेक्स्ट टायम हांव ट्राय करता कित्याक एक दिसा म्हाका मुगे सबस्क्रायबरान सांगलोलें भाजी करता तेन्ना तितून आलं लसणा पेस्ट हें कर म्हण सो हांवें ट्राय केलें बरी लागलेली तेगेली सो आतां नेक्स्ट टायम हांव करता तेन्ना एड करता पयलीं हांव घायलें नासलोलें ओके कोणूय अशें करून सांगलें ट्राय करपाक बरें दिसता कित्याक सगल्यांक डिफरंट टायपूत न्हू सो तेका लागून ओके so till then take care, bye bye, see you in my next video. Okay, bye.